यूपी विधानसभेच्या वेंचणुकांनी मोगो पक्षाक पुराय बहुमत मिळून मोगोचे सरकार सत्तेर येतले असो विश्वास पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी उक्तायला। मेळाव्यान वास्कोच्यान बाबू नानोस्कार हो मोगो पक्षाचो उमेदवार म्हूण जाहीर केला। शेनवारा न्यू वाड्या हांगसर आयोजित केल्ल्या सभेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। गोंयांत दर सुवातेर आतां मोगो पक्षाचो जल्लोष जावपाक लागला। गोयच्या सर्वसामान्य लोकांचो विकास करपाक एकच पक्ष सक्षम आसा तो म्हळ्यार मोगो पक्ष अशें फोंडेचे आमदार लव मामलेदार हांणी सांगलां। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। पयलीं आपल्याक कितें केलां त्यापेक्षा आमदारान आपले प्रोजेक्ट कितें हाडयले हें सांगपाक जाय आशिल्लें। ते कित्याक येना मतदारसंघांत रावता सांगलें म्हाका आमी मतदारसंघांत रावता। हांव अभिमानान सांगता आज पसून एकूय दीस फोन रावलो पणजे आसा हांव तेन्ना दिसूं ना दिसपाक घरा सकाळी फुडें सगळे लोकां मेळून मुखार वाटचाल। जी सत्य आसा ते दोळे मुखार आसा तुमच्या। कोण कितें खंयच्या झाडा वयल्यान कितल्यो उडयो मारल्यो म्हाका दिसता 8 उडयो मारल्यो म्हाज्या आमदारान आनी आतां आनी तो खंय आसा आनी बीजेपीची तिकीट सोदता। अशें जावंक शकता काँग्रेसूय अशें कमली बीजेपीन उडी मारले शिवाय तिकीट कशी सोडूंक शकता। मातसो विचार करपाक जाय कित्याक उलयलो म्हणून जावना। तुका जर तपासता नाशिल्ल्या तो पक्षाक राजिनामा दिवन तुवें भायर सरपाक जाय आशिल्लें तें तुज्याक जमप ना। आणि अशे बरे जेन्ना उमेदवार असता तेन्ना अशे गडबडीत लोकांक हांव म्हणटा आमचे तुमकां मागता की हेच्या फुडें बाबू नानोस्कार खातीर आमी जीव घेवन काम करतले। हांव तुमचे बरोबर आसा आनी डोळ्याक पावप जाय कारण लोकांक कळपाक जाय बाबू नानोस्कार आमचे कर्तव्य आनी ताणी केलें कितें आसा। आपले घर विकपाक सोदता जो मनीस आपली गाडी विकपाक सोदता आणि राजकारणान येता आनी तेजे कडेन भरमसाट प्रचंड 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 अशे एसेट जाता ते कित्या वयल्यान जाता कारण जेन्ना तुमी रोयल्लीं झाडां आसा तेंची फळां ते खावन गेले आनी अजुनूय तोच प्रयत्न आसा तुमची फळां खावपाचो। पूण एक खेपो म्हाका खात्री आसा तुमी अशा थापांक बळी पडचे ना, तुमी अशा फटींगपणांक बळी पडचे ना। तुमच्या समोर एक कॅन्डिडेट आसा होच प्रचार आसतलो तो कितलोय अपप्रचार करूं त्या जर अपप्रचाराक तुम्ही बळी पडचे ना ह्या बद्दल म्हाका पूर्ण खात्री आसा। आनी प्रत्येकाची ही कुंडली हांवें तयार करून दवरल्या प्रत्येकाची। म्हाकाय खूब लोक सांगता म्हाका येवन सांगपाक लागले तूं अशें कर तूं अशें इतले पयशे दिता कांय ना। गरीब लोकांचो पयसो जनतेचो पयसो आमी कित्याक खावप शक्य आसा जाल्यार गरीब लोकांक जनतेक तो पयसो दिया हेच म्हणजे धोरण आशिल्लें। न्यू वाड्यात 2 ते 3 कामां जाल्या। एक रोड हॉट मिक्सिंग न्यू वाड्यात संतोषी माता देवा कडेन जालो तेजो टेंडर 2011 जाल्लो। 2011 टेंडर जाल्लो तेन्ना ही कॉन्स्टिट्युएन्सी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी नासली। ते काम 2 वर्सां मागीर चालू जाला। दुसरे हे सिवरेज हांगा 50 लाखाचे सिवरेज हे जे टेंडर 2010 जाला तेन्ना हे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें डेव्हलप केल्ले तेन्ना हे दोन्ही कामां ही मागीर पास जाले। दुसरे आज न्यू वाड्यात टाकी बांदता व्हडली ती हांवें डेव्हलप केल्या ते खबर आहा काय खबर ना तेका। दुसरे आयज आतां हांगा सिवरेज इनोव्हेशन करतना पीडब्ल्यू मिनिस्टर सांगलेलें की हांवें हांगा 30-40 वर्सां पयलीं लोक वस्ती खूब कमी आसली आनी उदकाची पायपलायन धाकटी आहा खूब धाकटी आहा सो ती व्हडली घालपाक जाय कित्याक तेन्ना लोक जर 1000 जाले 10,000 जाले आनी ते खुबशे प्रॉब्लेम जाता उदकाचे म्हणून ते 2 वर्सां पयलीं हांवें इनोव्हेशन करतना हांवें ती प्रॉमिस साहेबा कडेन मागलें की म्हाका ही लायन दी म्हणून आनी 55 लाखाचें टेंडर जाला आनी ऑलरेडी ते एप्रुवल घालना ह्या काही दिसांनी चालू जातलें। One time this will be compromised. No, no. On this seat we will never compromise. Because this is the only seat where we have done a lot of work, and we are proud that people are with us.